दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरुः सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गणाधीश जो ईश सर्वांगुणाचा मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते हो, सादर प्रणाम। ॲक्च्युली हे यांत्रिक जाऊ नये सादर प्रणाम म्हणले कल्या म्हळ्यारी समर्थ तुमच्यान बसल्याची श्रोत जाऊन कशी उलोवन घेता म्हण पळयतात ते आपणाक समज हे मिडियम समज काम करता की ना आणि तुमगेल न्ही ती उलयतल्या खंय चिकेची उमेद येता उलोवच्याक उर्ज मेळटा तुमगेल नजरेन थावन जे एक वात्सल्य मेळटा ताज्याने मस्त धैर्य येता उलोवच्याक कलम्या एक दिवसेन दिवस हो विशय चिकेची गहन जातस। आता मी हाजे पहिले मनाचे श्लोक घेऊया दोन्ही। ह्या मनाच्या श्लोकांत नामाबद्दलच असं रामनामाबद्दल किंवा नामाबद्दल नामाचं गोड वहन सांगला गेल पण सांगेल कले
बहु चांगले नाम या राघवाचे, अति साजिरे स्वल्प सोपे पुकाचे. करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे. भवाचे म्हणजे प्रपंचाचे. हं? जीवा मानवा हेच कैवल्य साचे. आमकां प्रपंच असले म्हूण हे ना, जाल्यार प्रपंचात जी आसक्ती असत ती निर्मूळ जावंक. प्रपंच कोरूनच आमकां परमार्थ करचो जाल्यार प्रपंचाची आसक्ती वचका. आत्ता समर्थ म्हणटा ती आजी 89 आणि 90 हे दोन घेवचे ती कोणाले बुक्स असले ते काण घेवन बसती. जनी भोजनी नाम वाचे वदावे, अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे. हरी चिंतने अन्न सेवित जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, नाम घेवच्याक आमकां वेळ खंय आसता म्हणलें. यंगस्टर्सांक एक कंप्लेंट आसता, सगळो दिवस आमकां ऑफिसा काम, ऑफिसा टेंशन आनी देवान दिलेलेंच काम आसना अशी एक आर्ग्युमेंटय आसता. तरी केन्ना नाम घेता आनी तें खरें भंय म्हळ्यार ती पाप इतली बिजी आसता ती हल्लीच काळान म्हाका सुद्दां पगार मेळटले हें करताले आनी आपण जावन आमी सुद्दां अगदी मॅन्युअली सगळें करताले. कॉम्प्युटर्स आयल्यान ती जाल्यार कळ्ळें जाता जस्ट यूज अँड थ्रो असली पॉलिसी आशिल्ली ती. खंय एक स्थैर्य ना जॉबाचें. केन्ना चिक्के चुकल्यार काण घालती द म्हणल्यार भय टेंशन त्यामी ती दुसरें खंय पळोवनच्या वेळ आसना. तरी ते वेळ आसना मी ती नाम आमगेल्या पांया खालची जमीन आस हें पयलीं सगळे जाण विसरतात. पांया म्हणून जमीन ना जाल्यार आमी उबरतले खंय. तें स्थैर्य खंयच्यान येतलें. तरी वेळ मेळना जाल्यार समर्थान एक वेळ दाखोवन दिलो, आपणे ह्या वेळार तुका वेळ मेळटलो. चेडा तूं कसलेंय केलें तरी कसलेपणी पोट्टा तरी खातल की ना. तर पोट्टा खावच्या वेळार जेवच्या वेळार एक फंत तागेलें नाम घे. परमेश्वरा तूं म्हाका सगळें दिल्लें तेमी ती थँक्स ग्रॅटिट्यूड आसपाची आमकां. की तागल मी आमकां जेवच्या मेळटा. आनी मुख्य म्हळ्यार प्रिती. आमगेलें सगळें आमकां आवसू बद्दल प्रीत आसता, बापसू बद्दल प्रीत आसता, चेडवां बद्दल प्रीत आसता हय की न्ही. जाल्यार जी अन्नपूर्णा आमकां भोजन दितस, आमकां जाय तें खावच्या मेळटस. वी शूड कावंट अवर ब्लेसिंग्स. तातूंत तें आमी हें दाखोवंक तेमी ती तें खातत न्हय. आमगेलें कळ्ळें जाता भूक लागून आमी जेवणां बसतात. तावळ त्या जेवणारीच लक्ष दिवंक मात्र न्हय. भूक लागून जेवणां बशिल्ले तावळी कसल्याक भूक लागता सांगात. की भितर एक यज्ञ चल्लेलो आसता. यज्ञ म्हळ्यार कसलें की स्लो कंबशन. सायन्सान सुद्दां हें प्रूव केल्या की देर इज स्लो कंबशन गोईंग ऑन. आनी आमी खातात ताजें पचन तें अग्निमिती जाता. आनी तें अग्नी जेन्ना प्रज्वलीत जाता आमकां भूक लागता ही भावन जाता. तावळी तांतू कलेपणी आमी आहुती दिवंक न्हय. तर त्या हाज्यान आमी बक जेवची न्हय. तर त्या हाज्यान थोड वेळपणी तें देवा स्मरण जर आमी केल्लें आनी कशी वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे. जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म. जय जय रघुवीर समर्थ. एक परमात्म्याल नाम ते अन्नपूर्णेल नाम ते तांतू सगळ्यांक ग्रॅटिट्यूड आयले. जे शेतकरी ते पिकयतात अन्न तांणी पिकयलें मीत आमकां मेळटा. ते आयुश्यभर गरीब व्हरता ती आमकां श्रीमंत करचे खातीर. तावळ तांकां सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड आमी दिवचे नाकवे तें दिवंक तें भोजनाच्यान. आनी कळ्ळें जाता हांगा उज्जो हो सगळ्याक पावन करता. अग्नी हो चितेवेल अग्नी सुद्दां पावन आसता म्हणटा ती. ताका कसल्याचेय अशी हें ना, कसलें बाध ना की हो अपवित्र. तो केन्नाय पवित्रच आसता. इत्या म्हळ्यार तांत कलकल घालता ती. घाण घालो बर घालो सगळें भस्म जावन वता. जाल्यार ती आमी कशी घालता ती. आतां आमगेले वाडींत आनी मातशी आमी तालमकी वाडींतली वाडींत कळ्ळें जातालें होळी वेळार एक तो तोंडात चिरूट घेतून एक सायब करताली आनी ताका वयर तें गवताचें आनी कोण एक बॉम्बे करताली.
आणि ते मस्त लाकड हाणून ताजी होळी तयार करताली. खण बीण सगळ्यांक होतच होळी कशी तयार जाती. आणि खंयची खंयची लाकड सुद्धा हाण दवरताली त्या होळीन घालूक. तरी त्या होळीचे कहें आशिल्लें तर हे लायले होळी पेटयली की बोंबा बोंब सगळे कडेन. जाल्यार त्या होळीची पूजा करूंक थोडे जाण येतालीं. ती कशी मंत्र म्हणटची त्या होळीक प्रदक्षिण घालतची, त्या उदका अशी घालतची, त्या फूल माळी हें करी मागीर त्या होली देवते गेले ते पूजन कोरून मंत्रा सहित तांतूं आहुती दिताली. त्यावेळी ते होळी होळीवर नाशिल्ली, तो यज्ञ जातालो. तशी आमी देवागेल नांव घेता 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 जर जेवली तर तूं म्हणटा जेवा नाम घेता जेवल्यार सुस्त्र वचूल्या कल करचें म्हण. अरे तुम्ही उलयता उलयताची वाद घालता जेवणात वे. पण तांणी तेंच म्हळें तुम्ही जेवणचे पयले नाम घेयात. वदनी कवळ घेता केन्ना घेवंका. आनी गंमत दिसली म्हळ्यार एक एक चेडवं चुकीच म्हणटात. ती म्हाका सांगतात आममा म्हण न्ही आजी हें अशी कशी तें म्हातारपणान घेवचें नांव शिरशें दिसता म्हण. कल्ल्या गोतस वे. वदनी कवळ घेता ते वदनी कवळी येता अशी घेतली कोणकी. ते पळय वदनी कवळी येता नाम वाचे वदावे. तशी ते वदनी कवळी येता म्हळ्यार दांता कवळी म्हूण दिसली तांकां. डेंचर डेंचर येयलें तर म्हातार जाता. तें म्हातार जायना पण तें नांव घेवचें आत्तां न्हय म्हण. आत्तां आमकां वेळला म्हण. तशी न्हय तें. कवळ हाचो अर्थ केलो सनसन्न घास. अध्यात्माचे घास चिमुकले सद्गुरु राये कवळ भरिले. खाता खाता अंतरी भिनले ये आनंद उधाण. जय अध्यात्म विज्ञान. अध्यात्मात सुद्धा विज्ञान असता. जेवतना जर नाम घेवन मंत्रयुक्त नाम घेवन तिगल अन्नपूर्णे स्मरण करून जर आमी तें भोजन केल्लें सनसन्न घास सुस्त्र वच अशी न्हय आनी तांचें समपचन जाता. आनी अति आदरे गद्य घोशे म्हणावे. म्हळ्यार होड्डान म्हणका केन्ना की भोजन करचे पयलें मागीर जेवतना कल करचें. हरी चिंतने अन्न सेवीत जावे. म्हळ्यार त्या हरिगेल नामाचें चिंतन करतची अन्न सेवन करता. तें कशी वता आमी तोंडाक घालचें काम करतात. तें पचन तें तोग्ग वत्ता तें खंय खंय थावन वचका. तें पचन संस्था जी आसा ती कोणें हांव केल्या वे ती हांव करना. तर जो कोणी करता तागेल ग्रेटफुलनेस न्हय तें आमी वी शूड हॅव दॅट हें तांचे बद्दल आमकां आदर आसता प्रीत आसता त्या परमेश्वरा बद्दल. आनी तेमी ती तागेल चिंतन करतची हे हरी म्हाका वेळेर पळय अन्न मेळतस. आनी तशी चिंतन त्या हरी नामात चिंतन करतची मनांतल्या मनान नाम घेवचें. होड्डान म्हळ्यार तुमी सुस्त्र वचूल्या पंचायती तशी न्हय. उदक सुद्दां चवीन पिवचें. उदक पिवचें सर हातान सुद्दां चवीन अन्न खावचें कितलें बरें केल्लें म्हण. एक एप्रिशिएट करचें. त्या अन्नपूर्णेक खुशी जाता. ती अन्नपूर्णा आमगेल्या घरांतली जी गृहिणी आसता तिच्यान ती अन्नपूर्ण बशिल्ली आसता. ती कितली खुशी जाता. एक गंमत म्हळ्यार एक हें सांगता हांव. चारी बोबड्यांगेल कथस. त्या अन्नपूर्णेक कशी उत्सुक्त आसता म्हण आपणें केलेली कशी जाल्ल्या म्हण पळोवचें. चारी चली एक काळार चार चलयो चारूय जाणां बोबडे आशिल्ले खंय. बोबडे आशिल्ले मी तांगें लग्न जायनाशिल्लें. तरी एक कोणकी पळोवनच्या येवंच आशिल्ली दुसऱ्या गांवांत उरलो ताका गोत नाशिल्ली बोबडे सगळी. तरी हाका बापसूक दिसलें एक चल्ली पूण खपया आनी आयली तवळी. तांकां ताकीद दिन दवरली पळय कसलें उलोवचें ना. जाल्यार त्यो इतल्यो गृहिणी म्हणून भोजन उत्तम करताल्यो. तांणी जीर मिऱ्या कडी इतली परमळी केलेली एकलेने कळ्ळें. आनी ती वाडली. तर वाडना पण ती अपेक्षाच न्ही. तो खंय तरी म्हणटलो की बरी जाल्या किंवा अशी. अपेक्षा करूनच आमी खंयचे तरी आमी सामान्य मनुश्य अपेक्षा आसता मनशाक तशी अपेक्षा आशिल्ली. तो उलयनाची म्हणना पळय तिणें म्हळें खंय की जिये मिये घान्यू मामा बये जायेगा म्हण खंय कळ्ळें. तर दुसरीक कोप आयलो. हो वयर पळयता ही अशी कल्या उलयता म्हण जिये मिये घान्यू मामा बये जायेगा. तर दुसरी म्हणाल खंय तुला बोयू नको म्हणलं तरी बोई.
तिसरी म्हणटा काय ती बोई त्या बोई तू कताय बोई. आणि चौथीन म्हण काय मी काय बोई नाही आणि चाई नाही. म्हळ्यार त्या मनशाक कळ्ळें सगळें बोबड्यो म्हूण. तेमी ती ते म्हळ्यार ताजो एक जोकच जालो. आनी ते जीर मिऱ्या कडी ताजे आनंद द्विगुणीत जालो आसतलो तागेलो. ताका गंमत येयली. तो गमतीरी शीत आनी जीर मिऱ्या कडीचेर ताव मारून वचूलो जाल्यार हांगेल कोणालें लग्न जमनी. म्हळ्यार अशी जाता. तरी ते गृहिणीगेले एक हें केलें री तांकां सांगचें तात्पर्य केलें हो जोक अपार्ट जाल्यार जेवतना कितलें परमळीत जाल्यार व्हय कितलें बरें जालें गो आज बरें जालें हं कशें केलें तुवें म्हूण म्हाका रेसिपी दी हं. हें बायल रेसिपी विचारता ती पण दादल्यांक सुद्दां जेवतना बरें जालें म्हूण येदो. आनी तें अन्न चिंतन हें हरिचिंतन. त्या गृहिणीगेलो हांत अन्नपूर्ण आसता तिगेल चिंतन. त्या शेतकऱ्यांगेल चिंतन कशी करतात न्ही कितले पावसान तूं काम करून आमचे खातीर. आनी ताजी आनेक कल्ल म्हळ्यार तें चिंतन केल्या कल जाता तें अन्न वी आर ऑन द ग्रावंड. आमी अन्न फुकट घालयना. जितलें जाय तितलें वाण घेवचें आनी पुराय जेवचें उड्डोवचें ना पानाय. हो एक स्वभाव दवरका म्हळ्यार कल जाता हे प्रत्येक क्षणाक त्या हरिगेल चिंतन करतच राबल्यार समर्थ सांगता ती तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभाव आहे. तागल गृहिणी शिवा गेली गृहिणी ती अन्नपूर्णा आनी हांगा श्री हरी गेली ती सहोदरी. तर तिगल जर तुम्ही मान राखशात तरी कल जाता श्रीहरी खूश जाता आनी सहज तुमकां जाय तें मेळ वता. कडे कल्ले ऑफिसा वेळ जायना टेन्शन वचना आनी सगळे आहे सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे. परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. सगळे करा ती जाल्यार प्रत्येक क्षणाक नाम घेयात. नाम म्हळ्यार कलें नुस्तें राम 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 म्हणटा बसणें. तर मनांत ताजी जाणीव आसता आनी चिंतन आसता मनन आसता ताजें एक जाणीव आसता अरे भय ह्या हरिमीत आपणा सगळें मेळता असं. जय जय रघुवीर समर्थ. दुसऱ्या हातान सांगल्या नये रामवाणी तया थोर हानी जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी हरी नाम हे वेद शास्त्री पुराणी बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी. जय जय रघुवीर समर्थ. आठांगा कोणाक राम तोंडांत या नकी तांगेल मस्त हानी जाता अशें म्हणटात. जाल्यार ह्या श्लोकान मुख्य म्हळ्यार ह्या श्लोक कल्ल्याक लोकांक आवडटा मस्त म्हळ्यार तांतूं तें हें म्हणटात न्ही अनुप्रास म्हळेले अलंकार आसा. म्हळ्यार नये राम वाणी तया थोर हानी जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी हरी नाम हे वेद शास्त्रे पुराणी बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी. आणी आणी वाणी प्राणी पुराणी व्यासवाणी हे सगळे नी हाका अनुप्रास म्हणटात मराठींतूय संस्कृतांतूय. तो अनुप्रास अलंकार हांगा आयला तर ती एक तांगेल तें कवित्व इतलें कोणाकय आमी कवित्व करतात म्हणून गर्व जाल्यार आमी समर्थांगेल काव्य पळोवंक तांतूं कसलें ना म्हणून ना सगळे नमून आसा आनी मुखार आनी गंमत येवची आसा तशी. तरी ते सांगतात कले की जो कोणाक रामा नांव घेवंक म्हूण दिसना राम म्हळ्यार रामालेंच अशें न्ही पण परमेश्वरा नाम घेवंक म्हूण दिसना ताका थोर हानी. हानी म्हळ्यार कल्यार नुकसान कल भारी नुकसान जाता. बरें कोन्न आसत की म्हूण आमगेले जॉब आनी समज चल्ला पण तुमगेलचे भंय आसा पळय तें एक तर वचना. आनी मुख्य म्हळ्यार तुमकां जर सद्गती जाय तुमकां सांगता जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी. तो व्यर्थ प्राणी जो आसत 84 लक्ष योनिंतान वचून म्हळ्यार कितले फंता एक फन्ने आमी कबुतरांचेर वयतात ती कसली त्रास दिता ती. कारण म्हाका मनांत विचार येता अरे आमी अशें कबूतर जावन दारोदार फिरलेली आसतली अन्ना खातीर अशी खंय तरी घाण केली आसतली आमकांय कोणपणी हाकलेले आसतले आमी खंयचे पक्षी जाल्ले आसतले आमी गुपची जावन आयिल्ली आसतली आमी काव 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 करतची कायळ जावन आयिल्ली आसतली कडे पक्षी मात न्ही सन्न कीटक बिक्कुण जाल्यार तसले सुद्दां येवन इंथान आमी आयल्यान सान्न हांतू. आनी तांतू एक हें
नारदाक सांगले खंय तूं सगळे प्राण्यांक हें करी कले उत्थान कर तांगेले उद्धार करी म्हण तूं नाम दी तांकां आनी उद्धार करी म्हण. तरी तो वचूलो एक एक कडेन कोण कोण मेळ पळय तांकां हा म्हण नारायण 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 म्हणचे भितर तो मोरून गेलो खंय थोड्या वेळान. तशी मुखार एक 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 मोरच्याक लागले. तावळी तान नारायणाक वचून विचारलें खंय अरे तूं म्हाका सांग तांगेलो उद्धार करी म्हणून ते नाम घेतले की मोरू लागलेत न्हू म्हण. तर तांणी सांगलें हय तांकां हे 84 लक्ष योनीन न्हू कितले बेगीन ते भायर पडटात न्ही कितले बेगीन तांकां मनुश्या जन्म मेळटलो आनी तांगेलो उद्धार कोण घेवचे की सगळ्यांत जास्ती उद्धार खंयचो म्हळ्यार मनुश्या जन्म मेळचे हें एक लॉटरी लागिल्ले वरस. सम प्रमाणान तूं पुण्य मस्त जाल्यार स्वर्गां वचून पावता ती थंय तांगेल आनी हें ना पुण्य क्षय जालें की परत हांगाच येवंका. पाप जाल्यार नरकां वतात खंय पाताळांत. तर ते पाप खर्च ना पण परत हांगाच येतात. पण आमकां परमेश्वरांत एक जर जावचें स तरी आमकां परमेश्वराक युनीक जे क्रिएशन आसा तेंची जावंका आनी ती संधी देव आमकां दिता केन्ना पूण इतले प्रयत्न करना पडे. देवा हें म्हण आमी गर्भान जेन्ना येता त्या उसुल्या तावळे अक्षरशः रडटा ती सांगतात कितले आनी थँक्स दिता ती देवा तूं म्हाका मनुश्याल जन्माक घालतस तुगेलो उपकार हांव केन्नाय विसरच ना आनी हांव ह्याच जन्मान तूं म्हगेलो उद्धार करून घेतलो म्हूण सांगून येता ती आनी नाळ कापली की विसरून वता ती. अशी विसरल्यार कोणी खबर विंगडी जाल्यार आतां काळ इतलो बदलतस मंडळी की कोणें सांगल्यार सुद्दां तें पडटना. फक्त प्रपंच प्रपंच आनी प्रपंच आनी ताजे भायर कांय ना. प्रपंच म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रियान जे दिसता तें आनी जे उपभोग भायर परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू परां तस्मत परां पश्यति न अंतरात्मन. तशी तर कश्चि धीरः प्रत्यगात्मनम ऐक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वम इच्छन. तशी ते आमगेल परांची खाणी म्हळ्यार देवान आमकां केल्ले हय आपण खंय बसला भितर निपून बसला आनी भितर कोणाक पळोवची इच्छा जावं न्हय म्हणून आमगेल सगळी पंच ज्ञानेंद्रिय ताणें कल केली भायले बाजू ओपन केले ती चल भायर पळय म्हण भायर पळय सोद म्हाका हिम्मत असल्यार म्हाका सोदून दाखय. आनी एक नारदान एक परमेश्वरा विचारले तूं इतलो अवतार इतलो सगळं मानव जात निर्माण केली तर ताका इतली बुद्धी दिल्या कल्पकत दिल्या तर सगळं जाणांची तुगेले चरणांतूच येतले म्हण एकदम गर्दी करतले म्हण. ना 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 तशी जायना म्हण. तो कन्हैया न्ही कृष्ण न्ही ती तागेली तो सांगता तशी कशी जातलें जाल्यार हांव मुद्दाम सगळे अवयव अशी भायले बाजू केले ती दोळे उगडले की पयले कल्ले भायल्यान सगळें दिसता आनी गोमटे गोमटे दिसता परत आनी तांकां तशी गोमटे दिसता आकर्शण दिसता म्हणून तें आकर्शणय तांगेले मनान तूं पयले मोह आकर्शण हो मूळ हे मनुश्यांत घाला ताका आकर्शण जाता की कितले गोमटे स हें कितले गोमटे स तें कितले गोमटे स आनी तातूंत रमता रमत वता. तर हें जें आकर्शण तशी कान्नान आयकलें तें आयकूनचें आकर्शण श्रवणांतू आकर्शण गोमटें पद तेंच आयकता बसचें हांव. खंयचें नाटक सिनेमा पळयलो TV पळयलो बहु सासू बहु का हें म्हूण पळयलें आनी तातूंत रमली. अशी खंयचे खंयचे जे जिब्बेचे जीब तरी कर्म ज्ञानेंद्रिय आसा कर्मेंद्रिय आसा म्हळ्यार कळ्ळें की ती उलयता करता आनी खाता सुद्दां दोनी हाज्यान ती हें करता. 32 दांत सुद्दां 32 दांतांनी एक फन म्हळके तूं पळय वाटेल तशी उलो नाका तुका आमी चाबून आमी 32 जण आसा ती तावळे ती म्हणाल खंय मगल कर्मयोग तुका गोतना हांव एक फन तोंड उगडल्यार मुखावल तुका एक थप्पड मारल्यार तुगेले 32 दांत पळोवन वतले. तसले नमुन्याचे ते करतूत ते जिब्बे गेले असली ती भायलेंच खावची ती काकल आसा हें खा तें खा तें खा हें खा हें पळयलें हें जाय तें पळयलें तें जाय कितलें खाल्लें तर की पोट म्हूण भरना जाल्यार नाम घेवच्याक मात्र बेजार. आज हांव अर्द तास नाम घेतलो पूर इतकी बेजार आयलो म्हण अरे
ताजी कल्या ओढ लागना कल्या म्हळ्यार सम नाम घेनात तांतू प्रीत आसना आनी मुख्य म्हळ्यार परांची खाण व्यतृणच स्वयंभू आनी तो स्वयंभू म्हणाल कलें जीब नाक कान नाकान परमळ येवचे स्किन हां भायर खंय मऊ मुलायम कापड दिसली घेवया घोमटो ड्रेस दिसलो घेवया अशी जाल्यार केन्नाय अशी मन आणत्या ना की भितरशी पळोवया कल चल्ल्या म्हणून हां त्यांनी ती नारायणान नारदाक सांगले तू अजिबात काळजी करू नाका लक्ष्मीकय सांगलें तू अजिबात काळजी करू नाका सगळे हांगा येवन गर्दी करची ना ती कशी धीर आहा प्रत्येक आत्मान एक लाखांत एक मनुष्य ताका इच्छा जातली की भितर वळून पळोवया इंट्रोस्पेक्ट जावया म्हणून आनी तो म्हाका सोदून काडटलो आनी ताका हांव प्रितीने म्हळ्यार तो लायक येतागले त्यांनी ताका हांव आपलो म्हणटलो आनी आपणाक एक करून घेतलो हें जें आसा न्ही तर आत्तां आमी जर नाम घेयली तरी थोर हा न्ही आमगेली आनी परत आमी 84 लक्ष येवन गेल्यार कल करचें म्हणलें हो जीवन हें फुकट घालोवचें ना एट एनी कॉस्ट आमी तरी आनंद यात्रेचे म्हण हें आसा ती मेंबर्स अजिबात फुकट घालून ना सतत नाम घेवचें जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी काणी म्हळ्यार कल्ले कल्ले शंख घेवचे हे प्रत्येक प्राणी व्यर्थ शंख घेत आसता नांव घे म्हळ्यार एकदम का गुरूंनी नाल्यार म्हाका वेळ मेळना म्हाका हें कळना अशी आमगेले स्वामीज म्हणटा तुमी न्हाय नासन ऑफिसाक वता वे उठायना पण दानपुडी घासतात न्हय तशी नेमान नाम घे ती एक तुमगेल आवश्यक क्रिय आसत दॅट इज द प्रोटोकॉल ताचे शिवाय बच्चे ना हें ठरया ती नाजाल्यार कल जाता की काण म्हाका कलेपुणी हें करता ती एक म्हाका कल्ल मेळटा म्हूण कल्ल्या वेल्यान न्हय सगळे मेळटा थोर हानी जाता कोण पळयल्या मुखार जन्म आसा की ना 84 लक्ष येवनी बी कल सांगता तुमकां हां तर ताजे एक म्हळ्यार एक कलकी जोक जालो एक मनुश्याक एक बरो हान सांगलें खंय पळय बाळा नाम घे कल जाता म्हळें नाम मगल विश्वास बशीन शिवाय म्हाका प्रूफ मेळ्ळे शिवाय की कोणे तरी गेल्लेल्यान वचून सांगता आपणाक सद्गती मेळ्ळी म्हणून मगल हांव कोणाचेर हांव विज्ञानाचो विद्यार्थी आसा तेमी हांव कोणाचेरी हें करना भरवस दवरना ओके म्हूण तो एक पंता एक वैद्यालय वता आशिल्लो तर हाकाय घेवन वचूलो सहज तो उतरान तूं तो ताका फ्रेंडच आशिल्लो की तो म्हणाल हो अशी म्हणटा आपणाक कले प्रूफ दाखयन शिवाय बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर अशी म्हणटली आत्ताची चेडवो मस्त जाण आसतात यंगस्टर्स तांकां सगळें प्रूफ जावंका तावळी कोणाचेरी हांव कोणाचेरी स्वताक अनुभव आयले हांव विश्वास दवरना बरें आनी कल जाता नाम तेमी नाम घेना ती नाम घेतली शिवाय विश्वास बसना आनी विश्वास बशिल्ले शिवाय नाम घेना ती म्हळ्यार कल्लें पिश्शी लागील लग्ना पिश्श आशिल्ल्यांक पिश्शी गेले शिवाय लग्ना पिश्शी म्हणून लग्न जायना लग्न जायना म्हणून तिका पिश्शी वचना तशी एकूण हानीची हानी तावळी तर ते पळयले थंय एक बाटली दवरलेली हें कल्लें म्हणून तर ताणें म्हळें हें पळय हें कल बरयलें पळय हाजेर त्या वैद्यान दाखयलें ताजेर पॉयझन म्हणून बरयलें आसो तरी एक काम करी हें न्ही चुकून एक 2 थेंबे कोणाल की हान तूं गेले खंय वखदान चुकून पडले तें लीक जालशें दिसता तर ती 3-4 मंडळी मरून गेली म्हूण सांगता वैद्यान मुदाम आनी सुद्दां नंतर 8-10 जाण गेले जाल्यार तुका कल म्हणा तूं तांचेर अवलंबून कल्या राखता तुका स्वताक अनुभव जायना तर हांगा बाटली आसा हे घे तूं परीक्षा पळय आनी प्रूफ पळय प्रूफ पळोवनूच तूं विश्वास दवरता जेरी म्हण हांव म्हणलेलें जेरी तुमी इतले ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हजेर कल्या विश्वास दवरतलो हांव सामान्य मनुश्य तावळी ततपप जावचें लागलें तावळे ताणें म्हळें अरे मुर्खा तूं इतले विशाचे हे तूं भित्ता अनुभव घेवच्या हां कल्या म्हळ्यार तांकां अनुभव आयला न्हय तूं मेल्ल्यारी म्हणल्यार भयेन तूं नाका म्हूण सांगतास तर विशाच खातीर तूं जर इतलें हें करतात तांचेर विश्वास दवर न्हू तूं काम करूं शकता स्वताक प्रूफ नाका म्हूण तूं सोड दिता आपण घेना म्हूण तरी मागीर उलटें अमृतमय आशिल्लें नाम तुका जेन्ना लोक कितले जाण पावले ती तांणी विश्वासान सांगलें भय आमकां आत्मज्ञान जाल्ल्यान तूं नाम घे चेडा म्हूण तावळी तें अमृत आशिल्लें नाम तूं कल्या घेना रे म्हूण सांगलें कळ्ळें तशी हल्ली मागीर चेडवांक गेली अशी हें आसता न्ही की एक
चेडाक तरी मारी पोट दुखून कांय ना खंय कले खाल्लेलं अजीण जालें आसलें डॉक्टराल्या वचुलो डॉक्टरान कल की वखद दिलें तर तान विचार खंय ह्या वखदाच कले सायड इफेक्ट जायनात म्हणून म्हळ्यार तांकां उत्तर दितली तशी लागतात तो डॉक्टर खमकी आशिल्लो तान म्हण खंय चेडा काल हॉटेलांत इतलें बग खावन आयलें पळय तावळी त्या हॉटेलवाल्याक तूं विचारलें वे हें तूं दितस किंवा वेटराक तरी विचारलें हाजे कले सायड इफेक्ट जातले की म्हणून तुका मना विचार आयले वे तेन्ना जायना आतां सायड इफेक्ट जावन तूं हांगा वखद घेवचें आयला आनी त्या वखदा सायड इफेक्ट जाता की म्हूण म्हाका विचारतस अशें कशें विचारता म्हळ्यार असले नमुन्याचे काणी तया नाम काणी व्यर्थ शंक व्यक्त करता ती नाम घेवची नाम तशी कोर न्हय इत्या म्हळ्यार ते सांगता ती हरी नाम हे वेद शास्त्रे पुराणे बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी हां व्यास महाभारत बरयली व्यास वेद व्यास म्हणटात इतलो व्हड तो वेद आशिल्लो अख्खोची सगळे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद चारी मेळ एकच आशिल्लो वेद आनी तो इतलो व्हड आशिल्लो एक जन्मान तूं कोणाकय त्या वेळार तितलें बरोवचें हें नाशिल्लें मुखोद्गतच करप आशिल्लें तरी व्यासान कल केलें ताजे अर्थाचे हाजे सब्जेक्ट वायज 4 भाग केले ऋग्वेद विंगड केलो हें केलें आनी तांगेले 4 शिश्यांक ते मुखोद्गत करयले आनी अशी कोण वेद आमचल्या थंयात आमकां ताजें हें मेळटा ताजे नंतर 18 पुराण बरयली 6 शास्त्र बरयली इतले सगळे संपद कोण महाभारत बरयलें तातूंत भगवत गीत येता तें जालें तें क्रिएशन म्हळ्यार भगवंतान स्वता तांतल्यान वदून घेतलें आसतलें पण तें केलें तरी ते इतलें कोण सुद्दां दण उजल म्हूण न्हय दण शरिराक जाता ते मनान मस्त खिन्न आशिल्लें कलकी वर्ण गेल्या म्हण तावळी वर्ण गेल्या म्हणना पळय कसलें वरलें तर नारद थंय आयिल्लो व्यासा तूं कल्ल्याक इतलें खिन्न दिसता ना आपणाक कल म्हणून गोतना तूं इतलें सगळें वाङ्मय तयार केलें तरी तूं खिन्न केलें तूं खुशीन तसका ना जाल्यार कलकी वर्ण गेलें आवय ताणें सांगलें हय हांव सांगल्यार आयकशी वे तूं इतलें सगळें बरयलें समाजकारण राजकारण हें तें पुरे विशय हां व्यासोच्छिष्टम न जगत म्हळ्यार व्यासोच सगळें जगत व्यासाक उच्चिष्ट म्हळ्यार उश्टें ताणें हाताळणी अशी एक सुद्धा विशय ना तरी ताणें सांग फक्त एक तुगेल हातांत जायनी म्हळ्यार ज्या हरीन हें सगळें केल्लें तागेलें ताणें इतलें भगवत गीत सांगली हें तें तर तागेले नामा बद्दल तागेल सगुण रुपाचें वर्णन करचें तशी कलेपूण एक वाङ्मय तूं तयार करी आनी कड्डेर तांणी तें भागवत बरयलें चतुश्लोकी भागवत पयलीं केलें आनी कड्डेर ताजें सविस्तर केलें भागवत आनी सगळे विष्णुगत 10 अवतार 10 मात्र न्ही आनी 14 15 24 अवतार सगळें वर्णन केलें आसत तातूंत ते इतले रसाळ आसत ताजें तांगेले जिवनांत रसत आयली व्यासा गेले नाल्यार पाप ते पराशर ऋषीन तांकां पाळलेलो बरी पिसाटसो जालेलो व्यास सान आसतना कोणें ते सत्यवती गेल चल्लो तो इतलें सगळें वाङ्मय केलें ज्ञानी जाल्यार भक्ती रस नाशिल्लो तांकां ते जेन्ना भक्ती रस आयलो तावळ ती रसता तागेल्या जिवनांत आयली ते कलमीत आयली हरिनामाने हरिनाम हे वेदशास्त्री पुराणी बहु आगळे श्रेष्ठ सर्वांतू बोलिली व्यासवाणी तो व्यासान ते कबूल केले भय सायबा रसत कलमीत आयली की ते हरील नामाने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल कृष्ण महाराज की जय अशी प्रत्येक विष्णुगल अवतार दत्तात्रेयाल थोडे अवतार तांकां सती कश्यप मुनी प्रत्येक हातून हें नाम काठोकाठ अशी भरल्या अमृतमय नाम आनी ताजे गोडवे ते चरडा गेले तांगेले राम सानसन कशें आशिल्लो कृष्ण सानसन कशें आशिल्लो प्रल्हाद कशें आशिल्लो प्रत्येकल्यागेले ते निरागस रूप तांगेले बोबडे बोल
ते रास क्रीडा म्हण तातूंत सगळं आनंदच आनंदू ताणें स्वता खाल्लो आनी लुटयलो. तेमीत ते भागवताचें इतलें महत्व आसा की भागवत आयकून श्रवण भक्ती करून हो तर गेलो परीक्षित राय 8 दिवसांत ताका मुक्ती मेळ्ळी. तसले हे भागवत असले वाङ्मय कले म्हळ्यार हरी नाम भरल्या म्हणून चेडा नाम सोड नाका हें समर्थांगेलें सांगणें आसा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. ते कवळ सानसन्न घेवच्याक आमी सांगता ती कवळ म्हळ्यार सानसन्न घास ते सुद्दां आख्या दासबोधान सुद्दां इतलें हगूर 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 सन 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 घास. पण एक एक फंतां आमकां न्ही नाक्क जाल्यार आमी कंपल्शन जालें मी ती आयकता ती जाल्यार गाल्लां धुवन घेवन बसतात थोडे जाण. खरें म्हळ्यार परत आ केलें की दिसना न्ही आनी एक घास घालचो तो एक गाल्लां धुवन शेवटी गालच फुगून येता. जाल्यार गिळना ती गिळची पूण काम आमी करका न्ही तें करका. आनी म्हाका खुशी आसा की मस्त हांतू तशें जाता तशें पाव आसा जाल्यार आमगेले आनंद यात्रेंतूं तें जायना. कित्याक म्हळ्यार ही प्रितीची ताका हें आसा फण्ण घालेलें आसा प्रितीचें. ते प्रितीन करतात जाल्यार मी समर्थ प्रितीन करून घेतात की कशी हे आनंद उदाहरण घास खाल्ल्यार चापून खाल्यार ताजो आनंद जाता. तस नमुन्याचें तर आज आमगेलें जें आसा न्ही काल आमी सांगता दशक 5वो आनी समाज सुद्दां 5वो. बहुधा ज्ञान निरूपण पयलीं कल आशिल्लें उपदेश तांचें निरूपण आशिल्लें. तर तांणी कल म्हळ्यार उपदेश म्हळ्यार सांगचें शिकोवचें असलें सगळें. कल मागीर शिश्य तयार जालो. शिश्याक तयार करचे खातीर सद्गुरू कल करता ताका सच शिश्य करचे खातीर कायम बोध करता आसता. ते बोध कलकल नमुन्याचे आसता ती ते परमार्थाचोच बोध केल्यार मात्र खरें. नाल्यार त्या उपदेशाचो प्राण कल आसता तरी आत्मस्वरुपाचें ज्ञान करून दिवचे खातीर जो उपदेश केला तो खरो. नाल्यार अशी मंत्र तंत्र कान्नांत उपयोग ना सांगून ताज्यान कसलें जायना. तेमी ती तेंची सांग म्हणून जेन्ना गुरूंक तो शरण वता शिश्य आनी तो म्हणटा तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. म्हणना पडे की सेवा करता गुरुंगली आनी तांकां सांग कशी करून म्हाका बरेंच म्हळ्यार तुगेल्यांत एक जावचें सद्गुरू म्हाका उपदेश जाले तरीके म्हाका कळना म्हाका कसलें जायी आनी कसलें नाका सम कळना. मस्त नमुन्याची ज्ञान आसा ती तातूंत खंयचें ज्ञान खरें कळ्ळें न्ही. तावळ तांणी गेल्या समासाचें हांतू कल सांगल्या की ते सांगता ती म्हणून जे आत्मज्ञान ते गहनाहुनी गहन ऐकतयाचे लक्षण सांगी जेला आता. कळ्ळें तरी श्रीराम. आता समास 5वो बहुधा ज्ञान निरूपण. बहुधा ज्ञान निरूपण म्हळ्यार कसलें की ज्ञान मस्त नमुन्याचे उपदेश आसतात जाल्यार जगान पळोवचें गेल्यार विश्वांतूची 2 नमुन्याचेच घटक आसतात. कसलें तर एक आत्मज्ञान आत्मा म्हळ्यार चैतन्य जें भरलेलें आसता तें आनी दुसरो प्रपंच. प्रपंच म्हळ्यार कसलें सगळें भवसागरू तोच इतलो व्हड आसा तो आत्म्याक धांपून घाल्ल्यान ताणें तितलो तो व्हड धांकणें लायिल्ले वरी. तर हो जो अनात्मा दुसरो एक आत्मा दुसरो अनात्मा तातूंत आत्मा जो आसा तो सूक्ष्म आसा तो स्वयं प्रकाशी आसा तरी अनात्म जो आसा तो स्थूल आसा आनी परप्रकाशी आसा. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आतां ग्रह आमकां हांगा उजवाड पडटा सुर्याल प्रकाश आमीक पडटा बरोबर. तशी जाल्यार ते तारे स्वयं प्रकाशी म्हणटा ती जाल्यार तांकां सुद्दां प्रकाश दितले आसता ते परब्रह्म आसा. तांगेर एकमेकांचेर धक्क लागना अशी ती फिरता ती तांची वेवस्था करता ते परब्रह्म आसा आनी तें आत्मतत्व आसा. तर ताच जो उपदेश जावंका
तर उपदेशात तू तांणी कळसाने जे आत्मज्ञान ते गहनाहुनी गहन त्यामुळे आत ताजे बद्दल हांव तुका उपदेश करता म्हणून. तर ताज बद्दल पयलीं तांणी कळसाल्या की इतलें हें आसा की दोन नमुन्याचें आसा. दृश्य स्थूल स्थूल म्हळ्यार आमकां जे जे दिसता जे पंच ज्ञानेंद्रियांचे अनात्म कल्ल तें पयलीं पळोवया म्हणून. तांणी कळसालें आत्मज्ञान आमकां आत्मकल्ल म्हणून अजुनूय गोतना जाल्यार अनात्म आमकां प्रचिती येतच ताजी सतत तें भले नाश जावप पण ताजी उत्पत्ती जातस ताजी स्थिती तें वाडटा करता तें खंगता कडे ताजो नाश जाता प्रत्यक्ष दिसतस प्रत्यक्ष अनुभव येतस प्रत्यक्ष कान्ना काय करता सगळ्या आमच्या इंद्रियांनी जे कळटा तें अनात्म बरोबर. पण तें आत्मज्ञान न्हय. तर ह्या कक्षेन अनात्माच्या कक्षेन कसले येता खंयचे खंयचे नमुने ज्ञान. पण अनात्मांतूच आमी वावरतात जल्मी ती आमकां आत्मज्ञान मेळोवचे खातीर आमगे जी मनाची प्रगती करून घेवची आसा यात्रेन मुखार मुखार वचचें आसा ते ताजो सहार घेवनूच वचपाक लागतलें. आतां न्हंय एक सागर आल्यार वचचें आसा आमकां ते अडथळे दांटून वचचें आसा ती त्यामुळे आमगे जे प्रपंचांत जे हे येतले अडथळे येतले ते पार करून ताचेर पांय दवरून आमकां वचचें आसा. ते कशें वचचें ताजे खातीर आमगेलो प्रपंच म्हळ्यार बायल चेडवांक पोट भरपाक कसले तरी वेवसाय करपाक लागतलो बरोबर. त्यामुळे ताजे खातीर शिक्षण नाकवें लौकीक शिक्षण जाय कला कुसर जाय मनाक एंटरटेनमेंट थोडेपणूय जाय दिवसाक. रांदपाची विद्या ही विद्या विद्या कितले नमुन्याचें ज्ञान आसा ताजें तांणी तें वर्णन केलें आनी ते सांगतात ह्या समासांत श्री समर्थ आत्मज्ञान खंयची न्हय हें अनेक अनेक उदाहरणां दिवन तांणी सांगल्या. तें आमी प्रत्यक्ष वाचच्या अगदी सोंपें आसा. त्यांनी ती कान करिगा सर्वांगा सम ऐकया ती हें वायट ज्ञान न्हय पण तें आत्मज्ञान न्हय. आमगेलें ध्येय आत्मज्ञानाचें आसता. पण जशी आमी हिमालय चडूंक वता ती मावंटेनियर्स तर ते कितली तयारी करतात तशी पयलीं कल जाता शिकता एक हे चल्लो ग्रॅज्युएट जाता स्कुलांत वता पयलें तर स्कुला शिक्षण 10थांत पयलो नंबर आयलो बोर्डांत पयलो आयलो तरी ते ताका स्कूल सोडपाचें लागलें. तर मागशींच पावल उचल्ले शिवाय आमकां मागशींच पावल उपबार न्हू मुखार घालता त्यामुळे आमी मुखार वचूं शकता. तुमी पळयात तुमी वॉका वतना चिके विचार करत वॉक म्हळ्यार एक्झॅक्टली कल करता ती एक पाऊल मुखार आसता एक पाऊल मागशें आसता. ते मागशींच पाऊल उपबार ना म्हळ्यार मुखार पाऊल मुखार घालूं जायना. मागशींच पाऊल उपबार तुमी मुखार घालता तर ते मुखार पयलें आशिल्लें पाऊल मागशें येता कड्डेर तें पाऊल मुखार आनी उबार मुखार घालता तशी आमी मुखार वचचें आसा. तशी एक 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 शिक्षण घेत वचचें जाल्यार मनांत खंय तरी जाणीव आसता की आमगेलें ध्येय केल्लें तरी आमकां आत्मज्ञान जाय म्हणून आमी मुखार मुखार वता आसा ती की हें नुस्तें शिकचें हें न्हय. तर मनुश्यात प्रपंचीकांत सुद्दां तुमीच पळयात ती जो एक म्हळ्यार तुमकां अशें एक उदाहरण म्हणून सांगता की स्कूल जालें स्कुला नंतर कॉलेज जालें कॉलेजान तो ग्रॅज्युएट जालो ग्रॅज्युएट जायना पण पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो कड्डेरी तांतू स्पेशलायझेशन आयलें. पयलीं कॉलेजा वचूल्यार सगळे सब्जेक्ट पयलीं 2 वर्स 12वी सेम आसता ती ऑलमोस्ट कड्डेर तांतू तुमी खंयचे सब्जेक्ट ऑप्शनल खंयचें हें तें चूज करचें. ताजे नंतर ग्रॅज्युएट जायना पण पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी स्पेशलायझेशन ताजे नंतर आनी MS करचें PhD करचें त्यामुळे कल करता आनी स्पेशलायझेशन. आतां तरी डॉक्टरेट मेळोवच्या प्रत्येक डॉक्टर एक एक अवयवाचे स्पेशलिस्ट आसा तस नमुन्याचें. पण डॉक्टरेट म्हळ्यार PhD म्हळ्यार कहलें की रिसर्च करपा लागता. त्यामुळे रिसर्च करतना रिसर्च म्हळ्यार कहलें सर्च करचें जें ऑलरेडी आस. आतां न्यूटनाने गुरुत्वाकर्शणात शोध लायलो बरोबर. तर तें गुरुत्वाकर्शण कहलें ताणें एप्पल खावन ताका कळ्ळें म्हूण ताजे पयलीं गुरुत्वाकर्शण नाशिल्लें पृथ्वी फिरत आशिल्ली वयर एप्पल कितले पंत पडलेले कोण कोण खाल्ले आसतले सगळ्यांनी पण कोणा मनांत हो विचार येयनी हें तो गुच कल्ल्या पडलें तेमी तें गुरुत्वाकर्शणान पडलें म्हूण ताणें शोध लायलो तेमी ताका न्यूटन्स लॉ ऑफ हें म्हणटात ग्रॅविटी. तर तें अशें जें आसा ताजे खातीर जें आस ताजेच आमी सर्च करतात तशें आत्मज्ञान म्हळ्यार तें खंय भायर ना तें ऑलरेडी
आमगेल आमतूच आसत जाल्यार आमकां तें जाणेना. तें जाणोवंक जाल्यार अनित्य आसा न्ही तें पुरें अशी बाजू काडका. ताजे खातीर कसलें अनित्य आसा तें कळका. खंयचें ज्ञान आत्तां आवश्यक आसा, प्रपंचा खातीर आवश्यक आसा, पण तें आत्मज्ञाना उपयोग जायना म्हण की मागशींच पाऊल उबारका मुखार घालका, मागशीं पाऊल उबारका मुखार घालका आनी मुखार मुखार एकच अलक्षाल्याक लक्ष दवर न्हू आमी मुखार चालत असे सुमन खे. सुमन म्हळ्यार बरें मन. ते मनाची बरी अवस्था आमगेली. सतत आमकां आत्मज्ञान जाय ह्या ओडीन सगळें शिकता, प्रपंचान सुद्दां शिकता, पण तातूंत रिसर्च कल करता. आमगेल प्रपंचांत PhD करतलो तागच सब्जेक्टांत रिसर्च करता. हांगा आमी कसल्याच रिसर्च करता ती आमी प्रती एकांतू टिपचे रिसर्च करचे म्हळ्यार शेवटी कसले प्रयोग करतात वय की न्ही. ताजे खातीर तर आमचे खातीर निसर्ग हीच एक प्रयोगशाळा आसा. प्रती एक टिपचे आमगेल गुरू सांगता ती प्रती एक टिप्पा ती. आनी अनात्मांत आत्मतत्व कशी भरल्या, चैतन्य कशी भरल्या तें पळया ती. एक दिसान मुयीन गेल पाय, हां त्या एक दिसान मुय तांतू सुद्दां सापची एक हें आसता, इन्स्टिक्ट आसता. तांतू स्वता संरक्षण करचें ज्ञान आसता. तें कलमीत येता तर तांतू जें चैतन्य आसा तें आत्मतत्व आसा. तर तें रिसर्च म्हळ्यार तें करचें आसता, ऑलरेडीच आसत. तेका आमी हाडचें कर न्ही, तें ऑलरेडी आसत आनी तेंच आमगेल भितर आसा. तर तें आमगेल तत्व सान होड ना ताका सगळे कडेन नित्य भरल्या, सतत भरल्या, एकदेशी ना. आमी म्हणटा ती आभाळ म्हण, आकाशा वयर व्यापक जावंका म्हण, जाल्यार आकाशाक सुद्दां लिमिटेशन्स आसता. पृथ्वी भायर वचूल्यार इट इज सिंपल स्पेस, ब्लँक स्पेस, ब्लॅक स्पेस, ताका कसलें हें ना. तर हें जें आत्मतत्व आसा तें कळच्याक पयलीं अनित्य बाजू करता. त्यांनी प्रापंचीक जे उपदेश आसा ती ते नुस्तें प्रापंचीक आशिल्लें तें कल्लें हें कळका. त्यांनी ताकतं तें आमकां सांगता आसा ती. बहुधा ज्ञान निरूपण श्रीराम. जव ते ज्ञान नाही प्रांजळ, तव सर्व काही निर्फळ, ज्ञानरहित तळमळ जाणार नाही. श्रीराम. ज्ञान म्हणता वाटे भरम. ज्ञान म्हण की भरम जाता. काय रे बा असेल वर्म, म्हणून हा अनुक्रम सांगिजेल आता. तुम्ही ज्ञान म्हण सांगच्या वचुल्यान ती प्रांजळ ज्ञान. अयो बा कसलें आसता वया हें, आमी इतलें शिकल तर की आमकां तें कशें कळना. त्यांनी ती तर तांणी सांगल्यात कलकले ते आत्मज्ञानाच्या अलीकडे ह्या बाजू कलकल आसा. जें आत्मज्ञान न्हय तें अनात्मज्ञान, पण तें आवश्यक आसा. आवश्यक आसा, प्रपंचय आवश्यक आसा. आनी प्रपंच करतना तें आमगेलो सायड बिजनेस. ताजी मदत घेवन ते जशी फात्रारी पांय दवरून आमी मुखार वतात की आमगेल प्रगती कोण घेतात की, तशी हे भवसागरांतू असले कलेपुणी ब्रिज बांदून आमी मुखार वचका. प्रपंचाच्या ब्रिजार थावन ताजो उपयोग करून मुखार वचका, पण थंय रावचें ना. तरी अनित्य म्हूण ताका कशी हें करचें ना, कलें उपेक्षा करची ना, पण ध्येय केन्नाय ध्येयाचें अनुसंधान कायम दवरचें की हांव हे कल खातीर प्रवास चालू केला. तर ते सांगता ती ज्ञान. तुम्ही ज्ञान म्हूण सांगलें सद्गुरू जाल्यार ज्ञान म्हणटा वाटे भरम, काय रे बा असेल वर्म, म्हणून हा अनुक्रम सांगिजेल आता. श्रीराम. आता कलकल पळया ती ज्ञान कलकल नमुन्याचें आसता. भोगमटे वर्णन केलें आनी सिंपल असं सगळ्याक कळटा नुस्तें वाचलं तर की. भूत भविष्य वर्तमान ठाऊके आहे परिच्छिन्न, यासी म्हणजेत ज्ञान परिते ज्ञान नव्हे. श्रीराम. भूत भविष्य वर्तमान सगळं कळतलं अशें एक ज्ञानी आसता. ताका सगळं कळतं खंय म्हळ्यार तो सगळं भविष्य सांगता. हां तुगेल्यान कल जातलें वर्तमान सगळ्याच ताका गत आसा. तरी तें ज्ञान न्ही, तें आत्मज्ञान न्ही. बहुत केले विद्या पठण, संगीत शास्त्र राग ज्ञान, वैदिक शास्त्र वेदाध्ययन, हेही ज्ञान नव्हे. हें आत्मज्ञान न्ही. हांगा ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें की आत्माच अनुभव हें ज्ञान. मुख्य म्हळ्यार
तांणी ज्ञानांतले विज्ञान पळय ज्ञान विज्ञान योग हा म्हणून 7वो अध्याय आसा गीतेचो तांतूं तांणी सांगलें विज्ञान पळयात ज्ञानांतलें आंधळे करची ना कळ्ळें म्हळ्यार हांगा कल जाता आमी कच लावंका आमी एक PhD करूं भायर सरले आमी रिसर्च करूं भायर सरले ग्रॅज्युएशन जाल्लें हें जालें आमी साधक म्हणून अगदी समृद्ध जाता आसती ताजे नंतर आमी शिश्य जालीं जाल्यार कच लावंका म्हळ्यार कल्ले करतना आमगेलो विचार केल्ले आसता ती हांव हें कल करतस हें कल खातीर करतस हें कोणा खातीर करतस कल खातीर म्हळ्यार म्हगेलो हेतू कसलो प्रापंचीक हेतू आसकी तरी ते अनात्म पण ते आवश्यक आस पण म्हगेलो हेतू तो मात्र ना म्हाका आत्मज्ञान मेळोवचें आस आनी आत्मज्ञानाक जें पूरक आस ज्ञान तें खरें ज्ञान बाकीचें अशी ठीक आस पद म्हळी हें म्हळी आनंद मेळ्ळो सगळें वय जाल्यार ताज्यान आमकां नुस्तें आत्मज्ञान मेळना ताजे खातीर गुरूंगेल सेवाच करका तांगेल शरण वचून लोकांगेल सेवा करका भजन करका भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती भज सेवायाम भजन म्हळ्यार ही सेवा सेवा गुरूंगल सेवा चरणा सेवा पाद सेवन भक्ती म्हणटा ती कल नुस्तें पांय चेपता बशी न्ही आशी सगळे जानान तूं तो परमेश्वर आसा मगल गुरू भरला म्हणून जिथे कमी तिथे आमी कोणाक आपोवंका लागून यो म्हाका मदतीक यो म्हण ना कोणे कश्टांत आसा म्हण की धांवन वचून तांकां मदत करची कित्याक तांकां मदत मेळशी आपणा जर वचूं जायना किंवा आपणें वचूलें तें काम जायशी ना हें आमकां प्रांजळपणे जेन्ना दिसता तो दुसरें कोणाक करून पुणी तें काम जायशी करची तितली तांकां प्रेरण दिवन हें करून आमी फॉलोअप करून तेजें करचें तें जें आस भज सेवायाम आतां तें भज सेवायाम जाल्लें तें कोणाक एक दुख्खी आस ताका एक भजन म्हणल्यार बरें दिसता तर स्वीट आवाजान भजन आयकुचें आनी ताका मात न्ही आमकांय बरें दिसता आमकां आनंद मेळ्ळ्यार मात आमी दुसऱ्यांक दिवचें शकता हें पयलें आमी आनंद मेळोवंका आमी कल्ले शिजयता ती आमगेल मनांत कल्ले आस हें आमी उलोवच्या लागले की कळटा ताका निपोवच्याक जायनाची कळ्ळें म्हळ्यार कुकरांत कल्ले शिजत घालें की ताजी शीट येवन भितरी ताजी परमळ म्हणा घाणी म्हणा येता आनी कितले फट्टी सांगले की ना 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 हें कर न्ही म्हळ्यार कळटाची ते शिटी वेल्यान येता परमळा वेल्यान घाणी वेल्यान कळटा की कल शिजतस तशी आमी दुख्ख दिता आसत की आनंद दिता आसत आमकां जर आनंद दिवचें आसल्यार आमी स्वता आनंदी जावंका तावळे भजनम भक्ती करका भागो भक्ती करका आमी देवा गेली हें सगळें कल्लें आस कस हांव कल करतस हांव कल खातीर करतस कोणा खातीर करतस तरी भज सेवायाम जानांगेल सेवा करता मग सद्गुरू स्वरूप आसता म्हणून करतस आनी ताजे खातीर म्हाका जें टॅक्निकल ज्ञान जाय कोणाक मदत करच्याक तें हांव हातूं शिकतली हें ज्ञान बहुधा ज्ञान निरूपण हें कलकल्ल्याचें आसता गायन म्हणच्याक आमी गायन येवंका तावळे खंय तरी आमी गायन शिकका किंवा ताजो रियाज करका ताजे स्वर कळका बेसूर म्हळ्यार कोणाकय आनंद जायना तरी ते भक्ती येवंका जाल्यार तशें खंयचेंय ज्ञान आसा पळय कोणाक एकावंट्स बरोवन दी कोणा वाचून दाखय कुर्डे लोकांक वाचून दाखय परिक्षे वेळार कितली मदत जाता जाल्यार आमकां पयलीं वाचूं येवंका न्हय तेमीत आमी शिक्षण घेवंका 1 मिनीट सुद्दां फुकट घालोवचें ना ऑफिसा वतले तेन्ना ठीक आसा तेमी मोस्ट ऑफ अस आर सिनियर सिटीजन्स तावळी आमी आमकां स्वताक अर्पण करून सोडका ते सद्गुरूंक देवा तूं करून घे कसली सेवा करची आसती तूं करून घे तावळी तो सद्गुरू तांच्यान बैसून आमकां आपयता यो म्हाका ही मदत करतले मगल हो प्रॉब्लेम आसा म्हाका सॉल्व करतले अशी आनी आमी आनंदान करता ते म्हळ्यार परीक्षा कस म्हळ्यार परीक्षा कशी करची काम कौशल्यान करता आनी कौशल्यान करचे खातीर हें पुरें शिकता तरी मात्र आमी शिकून विथ अवर फूल एफिशियन्सी वी कॅन डू इट वी कॅन गीव 100%. तशी भागो भक्ती त्या मनुष्याल्याक आमगेल कलकी नात आस बायोलॉजिकल ना तेंचे आसका म्हणना आमगेल कुटुंबच इतलें वाडका की वसुधैव कुटुंबकम सगळे आमगेल चेडवां सगळे आमगेल भयण्यो भाव पुराय जाण आनी तांगेल सेवा करची हें जें आस आनी तें सेवा करूं लागचें एक्सपर्टायज शिकचें जें ज्ञान आस न्ही तें हें बहुधा ज्ञान निरूपण पण तें आत्मज्ञान न्हय पण आमगेल ध्येय केलें की आत्मज्ञान आमकां मात्र न्हय आमगेल सांगाती आमगेल आनंद ग्रुपाक तर हें आमी सगळ्यांक घेवन चलचें सूर्य फुल्लावारी
सुर्याला पळयत वच्चे आनी रात्री जाली कोणाक कश्ट आयले त्यामुळे एकमेकाला पळोवचे कोणेय जावं आतां हांव उरलें थंय मगल सुद्दां आयुश्यान कसले कश्ट आयले तर दुसऱ्या हांव पळोवचें आनी आमी एकमेकाला एनर्जी अशी एक्सचेंज करची. ते भोव गोमटे एक हें दिलेलें ललिताने अगदी गोमटो मॅसेज आशिल्लो तो असले मॅसेजाचे आमी हें करता. तरी आतां ते मुखार सांगतात कलकल नमुन्याचें ज्ञान आसता जे वीच गिव्ज अस हें कल म्हणटा ती एक्सपर्टायज प्रपंचांतून दुसऱ्यांक हेल्प करूंक गुरू म्हूण लेखून सेवा करच्याक कलकल ज्ञान आसा परंतु ते आत्मज्ञान न्हय ते अनित्य ते नश्वर पण नश्वराचो हें घेवनूच आमकां ईश्वर मेळूंच आसा कळ्ळें मागीर नश्वरच दिसता आमकां जे दिसनाची ते मेळोवच्याक आधार नश्वराच पयलीं घेवंक लागतलो सगूण आपूज करूनच निर्गुणाले वचका. एक फंत हांव म्हाका एक फंत उदाहरण दिलेलें म्हाका दिसता एक कडेन म्हाका खंय की वचचें आशिल्लें पण त्या बिल्डिंगान नांव गोतना कल्लेय गोतना हां तरी कशें वचचें फक्त त्या बायल मनशेन नांव म्हाका गोत आशिल्लें मुखार वचचें पण तिगल बिल्डींग आसा तो ग्रावंड फ्लोरारी तें बोरिवली पोस्ट ऑफिस खंय तर हांव रिक्षा केली म्हाका दुसरे कडेन सांगूंक कळना त्या रिक्षावाल्या सांगलें बोरिवली पोस्ट ऑफिस पर लेके जाओ तो आयलो थंय बरोबर म्हळ्यार ताका गोतस न्ही पोस्ट ऑफिस इज फेमस थंय येवन रावलो आनी हांव भितर वचूंक आतां म्हाका पोस्टांत वचचें आसलें म्हाका पोस्टांत वचचें ना तर म्हाका ते बायल मनशी मेळूं वचचें आसा आनी ती त्या बिल्डिंगांत राबता जाली न्ही ती थंय हांव तें नोटीस बोर्डार तिगेलें नांव गोत आशिल्लें तें पळयलें आनी खंयचे फ्लोर हें पळोवन तिगेलें घार वचून पावली. आतां हांव जर पोस्ट ऑफिस म्हूण सांगलें आनी पोस्टांतूच शिरकून पडलें री मगल कलकल त्या वेळार म्हाका उडा जालो अरे पोस्टांत वचचेंच न्हय तें मगल NSC आशिल्लें तें एनकॅश करया हे पयशे काडया तें हें करया आनी लायनींत राब अशी करून इतलो वेळ जालो की वयर वचूंक जाय न्ही परत घार येवंक लागलें म्हळ्यार रिक्षा करून उपयोग ना मला काम जायना तशी मगल ध्येय केल्लें की म्हाका आत्मज्ञान मेळोवचें आसा आनी प्रपंचांतून ज्ञानाचो उपयोग करूनच तें मेळोवचें आसा जाल्यार प्रपंचांतलें ज्ञान हें आत्मज्ञान न्हय तें बहुधा ज्ञान विंगड नमुन्याचें त्यात वर्णन आतां आमी आयकुया. बहुत केले विद्यापठण संगीत शास्त्र राग ज्ञान वैदिक शास्त्र वेदाध्ययन हेही ज्ञान नव्हे नाना व्यवसायाचे ज्ञान नाना दीक्षेचे ज्ञान नाना परीक्षेचे ज्ञान हे ज्ञान नव्हे. आतां खंयचे खंयचे आमकां वच्चेस एंट्रन्स एग्जाम ताजो अभ्यास करचो ना पळय तें करका तें आमी केल्यार आमकां तें एक्सपर्टायज येता तर म्हापशाही स्टुडंट्सांक आमी गायड करूं जाता पळय हें अशी करी तशी करी ती सेवा. नाना वनितांची परीक्षा नाना मनुष्यांची परीक्षा नाना नरांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे नाना अश्वांची परीक्षा थोडे घोड्यांक गेले ते रेस बीस जाता न्ही तांकां बरोबर कळटा खंयचे घोड्यागल क्वॉलिटी कसली हें कसलें नाना गजांची परीक्षा तांगेळ वेळारी हत्ती घोडे हेंच तांगे धन आसता त्या वेळार कार नाशिल्ले फक्त हाजे महाभारतांतू हाल्या कार आशिल्ले म्हणटात तागेले रथ रिवर्सय वता खंय मुखार मागशी खंय कशी फिरतालो तशी सगळे रथ फिरनाशिल्ले अर्जुनाल रथ मात्र तशें आशिल्ले. असो नाना अश्वांची परीक्षा नाना गजांची परीक्षा नाना स्वापदांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना स्वापदांची परीक्षा केल्यार कल जाता की तांकां कशी माणसाळचें तांगेल कशी उपयोग करून घेवचो सुण्यांक कशी ट्रेनिंग दिवचें हें गोत असल्यार चोरां पासून तांगेलें संरक्षण जाता हय की न्ही. पक्ष्यांक कशी हें करचें तर त्या पक्षी गणांगल सुद्दां सेवा तांतूय चैतन्य भरल्या तांगेल सेवा कर जाल्यार तांकां कल्ले खावच्या घाल दखल घाल न्हय हें कळका न्हय. तशी नाना पशूंची परीक्षा नाना पक्षांची परीक्षा नाना भूतांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. आतां भुतांक सुद्दां परीक्षा समका आसका भूत म्हळ्यार पाप तांगेलें समजा कोणें आमकां वायट अनुभव आयलो भुतांगल वगैरे भिवचें ना तसले वेळार तांगेल उद्धार जायशी देवा तांकां सोडय एक प्रार्थना केल्यार ही वय सद्गुरूंगल सेवा ही सुद्दां सद्गुरूंगल सेवा. नाना यानांची परीक्षा नाना हें आसतात न्ही वेहिकल्स नाना वस्त्रांची परीक्षा नाना शस्त्रांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे नाना धातूंची परीक्षा नाना नाण्यांची परीक्षा नाना रत्नांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. हांव तुमकां सांगता चांभार आसता न्ही तो प्रत्येक वेळार पाययाला पळयत आसता म्हळ्यार ताका बिजनेस मेळटा न्ही
खंयची कोणा चप्पल थुंकलेलें आसा ताका एक आश आसता तो येता रिपेर करून दिवचें म्हणून. तशी हे कोण कोण भांगार आनी घेवन येता ती, तर पयलीं तो सोन्नार करता ताचो कस पळयता घासून, ताका अलंकार कशी कितलो गोमटो दिसता आनी कसलो मतलब आसना. तशी आमी करपाक खंयचें ज्ञान खर म्हळ्यार आमकां प्रपंचांत सुद्दां उपयोग करून घेवन आत्मज्ञाना पूरक आसा की ना हें आमी पळोवंक, नाल्यार थंय दुसरे कडेन लिंगर ऑन करचें ना, पाऊल मागशींच मुखार घालचें, मुखार वचचें. नाना पाषाण परीक्षा, नाना काष्टांची परीक्षा, नाना वाद्यांची परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. अथांग ज्ञान नव्हे, ज्ञान नव्हे म्हळ्यार आत्मज्ञान नव्हे. नाना भूमींची परीक्षा, नाना जळांची परीक्षा, नाना सतेज परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. सतेज म्हळ्यार कळ्ळें तरी अग्नीची परीक्षा. नाना रसांची परीक्षा, केमिस्ट्री शिकता ती कशी हें करून, तें ज्ञान न्हय. नाना बिजांची परीक्षा, नाना अंकुर परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. खंयचे शेतीचें खंयचें बीज खंयचें घाल्यार खंयचें येता, ते खंयच्या पिका नंतर खंयचें पीक घेवंका प्रोटीन्स मेळ अशी हें कर अशी, पण तें आत्मज्ञान न्हय. ही सगळी ज्ञानाची तेमी खंयचें आत्मज्ञान न्हय. ते अख्खा समाज भर तांणी हेंच सांगल्या. नाना पुष्पांची परीक्षा, नाना फळांची परीक्षा, नाना वल्लींची परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. वल्लींची म्हळ्यार वेली बिली असतात न्ही, झाडांची परीक्षा असल्या आयुर्वेदाचें ज्ञान आसता, आणि ते आत्मज्ञान न्हय, पण ताज्यान मस्त जाणांक उपयोग जाता. आमगेले ते आजीबाईंचा बटवा म्हणटाली, तर मागची काळात घरगुती वखदां मस्त चलताली आनी बरी चलताली. मागीर थंडी जाली वेखण झरोवन दी, आनी ते वेखण झरोवन जिब्बे लायताले सान्न चेरडाले, आनी कड्डेरी बदाम खावयताले झरोवन, म्हळ्यार चुरचुरी जाता म्हण, जीब चुरचुरी जाता म्हण, गोमटे उलयता ती बाबडे उलयना ती. नाना दुःखांची परीक्षा, नाना रोगा दुःखांची परीक्षा कल खातीर आसता की आमी वी हॅव टू स्टेप इन टू देअर शूज, म्हळ्यार मात्र तांगेले प्रॉब्लेम आमकां कळूं शकता. जशी म्हणटात न्ही तात्पुरते थोड वेळा खातीर, पूण ते दुःख कलकल नमुन्याचे आसता ती हें परीक्षा करून आमी शिकता. म्हळ्यार नुस्तें डॉक्टर सांग सुद्दां कितें म्हणटा तशी पेशंट सांगत दुःखाची कल्पना येना, बट दोज हू हॅव गॉन थ्रू. आतां म्हाका मस्त कुर्टा दुखेस, तरी कोणें कुर्टा दुखे म्हाका सायटीक पेनच गो म्हळ्यार आय कॅन इमिजिएटली इमॅजीन की वॉट शी ऑर ही मस्ट बी गोईंग थ्रू, कळटा. तांकां कशी मदत करूं येद, म्हाका कशी केल्यार कम्फर्टेबल दिसता तें हांव तांकां मदत करूं जाता. नाना रोगांची परीक्षा, नाना चिन्हांची परीक्षा, म्हळ्यार रोगाची लक्षणां जी आसता ती. थोडे नाडी परीक्षेने कोणाक गुरबिणी कितले म्हयने जाले हें नुस्तें नाडी परीक्षेन वळखतात खंय, हे कोण नाडी परीक्षावाले आयुर्वेदीक, जाल्यार हें आत्मज्ञान न्हय. नाना मंत्रांची परीक्षा, नाना यंत्रांची परीक्षा, नाना मूर्तींची परीक्षा, परी हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना क्षत्रांची परीक्षा, नाना ग्रहांची परीक्षा, घर कशें बांदिल्लें आसता ते वास्तुशास्त्रा दृश्टीने हें ते पुरे मस्त नमुन्याचे. नाना पात्रांची परीक्षा, परी हे ज्ञान नव्हे. हे ज्ञान नव्हे, हे ज्ञान नव्हे म्हळ्यार कळ्ळें, हे आत्मज्ञान नव्हे. नाना होणार परीक्षा, नाना समयांची परीक्षा, नाना तर्कांची परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. कसले प्रॉब्लेम असल्यार तर्क करून कशी तांतूंतल्यान सोल्युशन काडी येता म्हण हाजें ज्ञान मस्त जाणांक आसता, जाल्यार तें आत्मज्ञान न्हय. तें हाजें येता एक्सपर्टायज म्हळ्यार तुमगेले प्रॅक्टिसान कळटा. कितले आमी परीक्षा दितात न्ही, तितले परीक्षा पास जावंचे एक्सपर्टायज येता. कोण फेल जाता आनी नंतर पास जाता की तांकां तें एक्सपर्टायज जास्त जाता. नाना होणार परीक्षा, नाना समयांची परीक्षा, नाना तर्कांची परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. तेमी ती हें जे करता तेमी ज्ञान घेता ती तावळ समजा अपयश आयलें तरी आमी वायट लेखून घेवं न्हय. फक्त एक ताका हें पळोवचें म्हळ्यार वेदर आत्मज्ञान मेळोवच्याक तें पूरक आसता की ना, हें जाल्यार आमी पळोवंक ना. जाल्यार वी शूड नॉट वेस्ट अवर टायम इन दॅट. कितले बरें कितले बरें दिसो ना. नाना अनुमान परीक्षा, अंदाज घेवचे सगळ्याचे. नाना नेमस्त परीक्षा, नाना प्रकार परीक्षा, हे ज्ञान नव्हे. नमनमुन्याने परीक्षा घेवचे, हें घेवचे अनुमान आनी नियम, आनी वस्तूंगेल्या गोश्टीची परीक्षा करचे, तशी तें ज्ञान न्हय. आतां अशें
नाना विद्येची परीक्षा, नाना कळेची परीक्षा, नाना चातुर्य परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना शब्दांची परीक्षा, नाना अर्थांची परीक्षा, नाना भाषांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना स्वरांची परीक्षा, नाना वर्णांची परीक्षा, नाना लेखन परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. कितली तुका लेखन, कितलं कवित्व येता, कितलं कल येता आणि कल येता, कितलं गोमटे अक्षराचं ते कॅलिग्राफी म्हणटा ती तशी कितलं गोमटें पेंटिंग कितलं गोमटें करता हें ज्ञानची. पण तें प्रापंचिक ज्ञान, हें आत्मज्ञान न्हय, तें अनित्य ज्ञान. म्हळ्यार कळ्ळें, तें आमगेल सांगात आमगेल ब्रेनांतून आमगेल देह बुद्धीन थावन आमी शिकून घेतिल्लें तें ज्ञान, तें आत्म्याचें ज्ञान न्हय. नाना मतांची परीक्षा, नाना ज्ञानांची परीक्षा, नाना वृत्तींची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. मस्त शिक्के लोक दुसऱ्यांगेर परीक्षा घेतात ती ज्ञानाची, जाल्यार तें तांकां इतलें ज्ञान आसता पण तांकां आत्मज्ञान जाल्लेलें आसना. नाना स्वभावांची परीक्षा, हे आसता ती कोण सायकोलॉजिस्ट आसता ती, नाना नमुन्याचे स्वभाव आशिल्ले लोक, तांगेल मन कशें आसता तांकां उपाय करता ती. आमी तेंवूय शिकून थंयच्या हरकत ना. कल्ल्याक तरी गुरू सेवा, पादसेवन भक्ती गुरुंगली ही करचे खातीर आनी पाऊल मुखार घालका आमी कस लावंक काय कल करतस. कितलो वेळ हांव हांगा रावचेस, मगल ध्येय कलें तरी तितलोच वेळ ताका दिवचो. जशें आमी परीक्षा दितात न्ही मंडळी, ते ठरावीक टायम लिमीट आसा, 3 तासांत 6 हडड्ड प्रश्न आसता ती, अर्द तासांत एक जावंकाची. तरी आमी ते प्लॅन करतात कशी जावंका म्हणून, हय की न्ही. तर खंय म्हळ्यार सगळे 6 प्रश्न सोडोवन जावंकात न्ही आमगेले, तेमी ते प्लॅन करून त्या प्रमाणे आनी खंयचे इजी आसा आनी खंयची कंपल्सरी आसा ती त्या पयलीं आमी सोडोवच्या घेतात. जाल्यार हांगा कल जाता आयुश्यांतू आमगेले हेंचे आसना, कल म्हणटात ते खंयची ऑप्शनल म्हणून आसनाची. ऑल द क्वेश्चन्स वी हॅव टू सॉल्व. ओके, आमी सॉल्व करया, आमकां जितलें जमता तितलें करया. जाल्यार आमगेलें ध्येय एक आसता, हांव कल्लें जाय तें करता गुरुराया, जाल्यार शेवटी म्हाका आत्मज्ञान जाय रे. म्हाका तूं म्हज्यांत तुज्यांत एक करून घे. तूं कल्लें म्हणटा तें हांव करतां. जाल्यार हांव इतलें ज्ञान घेवची कोशिश करतस, प्रयत्न करतस. सगळें ज्ञान मेळचें साध्य ना खंयचे मनशाक एका आयुश्यांतूं. कोण चित्रकार आसता, कोण गायनगारी आसता, जाल्यार व्हेरी रॅर की अगदी सर्वगुण संपन्न. पण हॉड ना, सर्वगुण संपन्न जायना जाल्यार हरकत ना, पण जे काही गुण संपन्न आसकी तें दिवच्या शिक्का. आमी मस्त म्हणटा आमकां कल्लें मेळ्ळें हाच विचार करतात, पण आमी कितलें दिता ती दुसऱ्यांक हाच आमी केन्नाय विचार करता. म्हळ्यार आमगेलें ज्ञानय हेतील वाडटा आनी तांकां मदत मेळटा आनी ताजें समाधान आमकां मेळटा. आनी आमकां मुखार तें आमकां जें समाधान मेळटा की तें आमकां आत्मज्ञानाक पूरक आसा. तेमी ज्या ज्या गोश्टींत आमकां हें मेळटा की समाधान आनी पीस ऑफ मायंड, शांती मेळटा, तेंच आमी करता. खंयचें पुणी करचें न्ही, अशांती जावचें हातूंत पडचें ना. खंय झगडे जाता आसत, जर ते एक मांडी पडली, घडघड घडघड आवाज आयलो, पांयान ठप्प करून धांपलें की तो आवाज इमिजिएटली बंद जालो. तशें कोणा झगडे मिटयले, कोणा दुख्खाचेर फुंकर घाली, फू करून तांकां एक बुद्धीमार्ग सांगलो. बुद्धीमार्ग सांगता म्हणना आमगेल्या वागण्यांत आमी तांकां मदत केली. पळ बाळा अशी जाता, कोणाल घरान कोणाल मृत्यू जाता, तावळे मस्त जाणणे तांकां एक सम फोन करता ती कशी जाल्लें, कल्लें जालें कर, ती परत परत रडता, तिका रडोवचें हें दीस इज नॉट प्रॉपर. त्या पेक्षा आमी विंगड कलेपणी विशयाचेर उलोवचें, त्या बायल मनशेक किंवा कोणाल घरचे कोणें तांकां मनाची उबारी दिवची, पळय तुज्यान कॅपॅसिटी आसा, तूं मुखार वच अशें. आनी हें सगळें हांव करतना आमकां कल मेळटा. आमी अपेक्षा करनी, कल्लें मेळचें अपेक्षेन करनी, पण आप्या बीच आमकां समाधान मेळटा. कल्ल्या म्हळ्यार आमगेलो आत्मस्ने भितर बशिल्लो तो तृप्त जाता. आमगेलो गुरू तृप्त जाता, वय बाळा तूं मगल सेव करतस, गो हेड गो हेड, तांगेलो आशिर्वाद आसता आनी आमी मुखार मुखार वतात. हे प्रपंचांतूच आमकां मार्ग काडका. तरी ते सांगता ती हें सगळें खंय थायलें, नाना यानांची परीक्षा, नाना वस्त्रांची परीक्षा, नाना शस्त्रांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना धातूंची परीक्षा, नाना नाण्यांची परीक्षा, नाना रत्नांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे.
नाना पाषाण परीक्षा, नाना काष्ठांची परीक्षा, नाना वाद्यांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. नाना भूमींची परीक्षा, नाना जळांची परीक्षा. थोडे पायाळू लोक असतात न्ही, ते बरोबर शेतान फिरून सांगतात ती खंय बांय खणल्यार उदक लागतलें. नाना भूमींची परीक्षा तांगोत आसता. उदक खंयची बरें खंयची ना ते उदकाचे स्टडी केलेले, तांचे हें केले रिसर्च केलेले लोक असतात ते मस्त जाणांक सेव करू शकता. ती आतां शिराले मठान तूं अगदी मस्त जाणांगेल आईल्यांगेल पोट बिगडतालें हें जातालें म्हळ्यार उदक पोल्यूट जालेलें. तावळी आमगेले एक मामाक स्वाम्यानी आपोवन घेतलें आनी ताणें सांगता तांतू एक्सपर्ट. आतां हें ताणें घेतिल्लें ज्ञान हें आत्मज्ञान न्हय, पण ताजो उपयोग करून ताणें ते एक प्लॅंट घालून घेतलें आनी ताजेर आतां मठाक थंय सगळे परिसरांत तुजी बरें उदक मेळटा. जेन्ना कोणाकय कसले रोग बीग जायनाशी बरें उदक मेळटा. हें ही जानांगेल सेव न्हय वे. तावळे ताका कल्ल मेळ्ळें, ताका आत्मसमाधान. हें ज्ञान पूरक, आत्मज्ञाना पूरक. पण ताणें विसर हें आतां जाल्लें म्हाका कोणें तांणी एप्रिशिएट करनी हो विचार येवचे ना. तें डेट्रिमेंटल जाता, आमगेले प्रगतीक डेट्रिमेंटल जाता. कल्ल्या म्हळ्यार गुरूंनी म्हजेर इतले उपकार केले ती तांगेल मीत म्हाका हें मेळटस आनी म्हाका जें मेळ्ळ्या हें गुरूंगल सेव म्हणून हांवें गुरूकच रिटर्न करता. ज्या हांत गुरू स्वरूप आस त्या ज्ञानाक हांव हें रिटर्न करतस की हांवें कर्ज घेतिल्लें वरस आनी तें रिटर्न करतस. तेमी आनंदान सेव करची आनी आनंद जाय म्हूण सेव करता बसची ना, तें मेळना. करतना करतना आमकां समाधान मेळटा आनी खंय राबची ना. तर तावळे सांगिल्ले वारी परिक्षेची कितली लिमीट, टायम लिमीट आसा. आतां म्हाका मगल वय जाल्या, कितले वर्स मगल गांठीक आसता ती म्हूण कळना. तावळी खंयचे प्रश्न वरल्या ती अनुत्तरीत कल्ल मगल चल्ल्या. हांव कल खातीर करतस, कल करतस म्हाका खरें समाधान मेळटा की ना. मेळ्ळी जाल्यार आय हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. मगल साधन कशी चल्ल्या, साधन सोडून दिवचें ना कसलें जालें तर तें चल्ल्या की ना हें पळोवंक. म्हळ्यार हें सगळें सेव करतना प्रापंचीक ज्ञान मेळयतना सुद्दां अध्यात्मिकाक पूरक आशिल्लें साधन आमी केन्नाय सोडूं ती करतर आमकां. तर तांणी सांगल्या नाना पुष्पांची परीक्षा, नाना रसांची परीक्षा, नाना बीजांची परीक्षा, नाना अंकुर परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. नाना पुष्पांची परीक्षा, नाना फळांची परीक्षा, नाना वल्लींची परीक्षा हें पुरें जाल्लें. नाना मंत्रांची परीक्षा, नाना यंत्रांची परीक्षा, नाना मूर्तींची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना होणार परीक्षा, नाना समयांची परीक्षा, नाना तर्कांची परीक्षा हेही ज्ञान नव्हे. नाना अनुमान परीक्षा, लॉजिक वापरणू, नाना नेमस्त परीक्षा, नाना प्रकार परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. नाना प्रकारान परीक्षा घेवच्या कळटा. मनुष्यागल परीक्षा, नाना विद्येची परीक्षा, नाना कळेची परीक्षा, नाना चातुर्य परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. मनुष्या ओळखच्याक एकेकड्याक एकदम मनुष्य पळय की ताका ओळखतात तो कशें सम गुर्तू ना पारतू ना. पयलीं फंत मेळ्ळें की ताबडतोब तांकां कळटा तो कशें सम. कळ्ळें. हें चातुर्य परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. ज्ञान नव्हे म्हळ्यार हें आत्मज्ञान न्हय. जाल्यार तांतू तें कोरून दुसऱ्यांक ज्ञानाक उपयोग जायशी असल्या मात्र ते परीक्षेचो उपयोग. ना जाल्यार आमगेल अहम वाडयता असल्यार दॅट इज डेट्रिमेंटल टू अवर जर्नी. आनंद यात्रेंतून तें हें अडथळ हाडटा. तेमी ती तसलें ज्ञान उपयोग ना. नाना शब्दांची परीक्षा, नाना अर्थांची परीक्षा, नाना भाषांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना स्वरांची परीक्षा, नाना वर्णांची परीक्षा, नाना लेखन परीक्षा हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. नाना मतांची परीक्षा, नाना ज्ञानांची परीक्षा, नाना वृत्तींची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. नाना रूपांची परीक्षा, नाना रसनेची परीक्षा, नाना सुगंध परीक्षा हे ज्ञान नव्हे. अगरबत्तीन हे खंयचे सुगंध कलकल नमुन्याचे फुल्लां थावन कलकले. अरे संत लोक मातीन थावन अत्तर काडटा ती गोतस मातीन इतले सुगंध आसा ती. जाल्यार देवाल करणी पळया ताप्पील मातीन जेन्ना पावस पडटा त्या परमळाची सर खंयचे फुल्ला परमळ येना. ती मातीचे जे परमळ येतात ते ताप्पील मातीचे, ताजेर उदक पळय कितें चर्रन आवाज येता आनी एक नमुन्यान परमळ येतात ते मातीचे. म्हाका तरी मस्त आवडटा ती. म्हळ्यार तांतूय तें डिवायन आसा. तांत आमी टिपच्या पळोवपा. हें करतना प्रती एकांत मगल गुरू आस, मगल आत्मतत्व आस. हें गुरूंगल आत्मतत्व तांत भरल्या
कळलं म्हाका मगल भितर आत्म अजुनी ज्ञान जायनी हे ज्ञान नाही. नाना सृष्टींची परीक्षा, नाना विस्तार परीक्षा. विस्तार परीक्षा म्हळ्यार मस्त जाणांक मस्त हे एकेडमीक हे आसता, उत्सुक्त आसता. पृथ्वीचो परीघ कितलो, हें खंय आसा तें खंय आसा, हाका ह्या ग्रहाक कितले हे आसा, मंगळाचेर कसले आसा, आनी गुरूची कितले चंद्र आसा ती, हें सगळें पळोवचें. नाना विस्तार परीक्षा, नाना पदार्थ परीक्षा, परंतु हे ज्ञान नव्हे. नेमकचे बोलणे, तत्काळचे प्रतिवचन देणे म्हळ्यार मित भाशण, थोडक्यात तूं जे एकदम सार उलोवचें शकता ती दॅट इज अ नॅक. जे वक्तृत्व आसा दॅट इज अ नॅक. कोणे कसले प्रश्न विचार की आपोआप उत्तर दिवच्या कळचें दॅट इज अ नॅक. शीघ्रची कवित्व करणे हे सगळे बहुधा ज्ञानांत येता. तें कसलें आसा ते आत्मज्ञान नव्हे. कळ्ळें? ते प्रपंचिक ज्ञान. नेत्रपालवी नादकळा, करपालवी भेदकळा, स्वरपालवी संकेतकळा हे ज्ञान नव्हे. नेत्रपालवी दोळ्याक खुणेने कलकल डान्स करचे, हें करचें, कडे हात्ता छाजाने कसले हें करचें. स्वरपालवी नमनमन्या स्वरांचे हाजेरी निरनिराळे भाव व्यक्त करचे. दोळ्याक सुद्दां ही तसं निरनिराळे भाव व्यक्त करूं जाता. ती कितली गमत येता. कारंडें पळोवन न्हू एक एक म्हणटा हांव कोण पळयता तशी विंगविंगड म्हळ्यार करूण भाव कशी, कोपाच भाव कशी, कडेरी प्रीत आयल्यार कशी, आनंद जाल्यार कशी, कलबाहे म्हण अशी हें आसल्यार कशी, पसंतपणी जाल्यार कशी, असले नमन्यात नुसते दोळ्यांतल्यान भाव येवचे. तें कल जाता की कोप आयलो की म्हाका तें पयलीं मगल हें दिसता हांव कशी भेसूर दिसताली म्हण. कोपील दोळे ते कोप निवताचे के. नेत्रपालवी नादकळा, करपालवी भेदकळा, हाताच्या स्वरपालवी संकेतकळा. ते स्वरांत अदला बदल करून संकेत करचे म्हळ्यार भाव कळोवचे. जशी सांगीत तिन्ही शब्द कळ्ळे. तू ह्याला जाते, देवळात जाते, मी देवळात जाते, तू देवळात जातेस, तू देवळा वतस नाल्यार हांव येतलशिली. तू देवळात जातेस, तू आनी देवळा वता केन्ना वचनातली. ओ तू देवळात जातेस अशी म्हळ्यार हाज्यान कळ्ळें जाता स्वरांत तूं अदला बदल कोर न्हू संकेत कळा. आतां हें जर एक्सपर्टायज मेळ्ळें तर आमकां तें खंय उपयोग पडटा. नामांत भाव हाडोवच्याक आमकां तें उपयोग पडटा. नाम घेतना प्रितीने नाम घेतलेली खंय रावचें, खंय ते स्वर कशी घेवंका, ती खंय रावका, कशी घेवंका, ते नाद कशे आसता, ताज्यान आमकां मुखार वचूं जाता. म्हण हें प्रापंचीक ज्ञान आमकां परमार्था मार्गाचेर कशी उपयोगी पडटा. हें आत्मज्ञान न्हय पण आमगेर उपयोगा येता. काव्य कुशळ संगीत कळा, गीत प्रबंध नृत्य कळा, सभा चातुर्य शब्द कळा, परी हे ज्ञान नव्हे. श्रीराम. एक मिनिट. श्रीराम. नाना लाघवे वाघविलास मोहन कळा म्हळ्यार वक्तृत्वाने सभेचेर मोहिनी घालचे तितले केकळ्याक ज्ञान आसता. पण ते आत्मज्ञान न्हय. आतां हांव इतलें उलयता, लोक म्हणटात वी आर वेटींग फॉर ट्यूजडेज एंड थर्सडेज म्हण. उलयत वय पण हें मगल आत्मज्ञान न्हय. बट आमगेल गुरू आनी लोकांक सेवे खातीर हें हांव ज्ञान दिल्ल्या, गुरून दिल्ल्या. आनी तें एक नॅक आसा ताजो उपयोग करचो. स्वता खातीर उपयोग करचो, दुसऱ्या खातीर उपयोग करचो. अशें करून जें आसता तें वांटचें त्या दृश्टीन आमी करता आसत. रम्य रसाळ गायन कळा, हास्य विनोद काम कळा हे ज्ञान नव्हे. अगदी सिरियस जाता वळी कलपणी जोक मारचो, स्वताचेर जोक मारचो आनी हासचें तरी वातावरण हें जाता, निबळता. सगळे कडेन सिरियस वातावरण जालें की कमी जाता. नाना लाघवे चित्रकळा, नाना वाद्ये संगीत कळा, नाना प्रकारे विचित्र कळा, परी हे ज्ञान नव्हे. आधी करुणी 64 कळा अशी 64 कळ असत, कल असत. याही वेगळ्या नाना कळा, 14 विद्या सिद्धी सकळा, परी ते ज्ञान नव्हे. किती नमन्या सिद्धी असत. गरिमा अणिमा आणि हें तें सगळं नमन्या सिद्धी असत.
जाल्यार ती मध्येची स्टेशन मध्य स्टेशन ती आमकां तरी नाक्काची. उलट जे काय आमकां कळ दिल्ल्यात देवाने ताजो उपयोग करून आमी पादसेवन भक्ती करया म्हळ्यार तें आमकां पूरक जातलें. समाधान मेळटा, समाधानाची आमकां मुखार मुखारी मागचीच पांय काडचो मुखार घालचो. आनी दर वेळ अनुसंधान मगल कितलें मगल खंयचें स्टेशन आयलें तर तें पळोवंका म्हाका मुखार वच्चेंच न्ही. मगल वय कितलें भरलें आतां हांवें वाडोवंका मगल वेग वाडोवंका कामाचो आलशिशें केल्यार जायना. मग साधनेच वेग वाडोवंका हें ज्ञान आमकां येवंका कळ्ळें. म्हळ्यार आतां हांव जें करता असो तें आत्मज्ञान न्हय. तें पोस्ट ऑफिसांत वचून बरी खंय वच्चेंच म्हाका तें लक्षांत दवरका. तरी असो सकळ कळा प्रवीण विद्या मात्र परिपूर्ण विद्य भरपूर घेतली तरी ते कौशल्यता परी ज्ञान म्हणूची नाही. ते आत्मज्ञान म्हणू जायना. न हे ज्ञान होयसे भासे अशें दिसता आमकां. हेंचें ज्ञान कितलें ज्ञानी आसा की कितलें तो ह्यो कितलें ज्ञान आसा गो तुका म्हणटात कोणें जाल्यार आत्मज्ञान न्हय तें. आत्मज्ञान न्हय पण तें मेळ्ळें ज्ञान देवान दिल्लें हें समजून ग्रेटफुलनेस आसून आमी तांचे खातीर वापरया. तांचे खातीर कशें वापरचें तो तर निर्गुण आसा पण निर्गुण कशें म्हणचें तो सगूण जावन सगळे रुपांत आजू बाजू सगळें जाणात तोच बसला. तेमी तागल सेवा म्हळ्यारच गुरुंगल सेवा हें तेचीच देवाल सेवा. तशी हे ज्ञान होयसे भासे ज्ञान अशें दिसता परंतु मुख्य ज्ञान ते अनारिसे जेथे प्रकृतीचे पिसे समूळ भाव म्हळ्यार आत्मज्ञान जाल्ल्यार हो भवसागर नाची जाता. द्वैताची ना जाता कल्ले ना समूळ वाव म्हळ्यार पुसांती कले दिसनाची. जशी सप्पन पळयल्याक जागयल कोणें तावळकल जाता तो नाच जाता. जाणावे दुसऱ्याचे जिवीचे हे ज्ञान वाटे साचे कोणाक एकेकांक मनांत कळटा. ते अगबाई की अरेच्या म्हणून पिक्चर आयिल्लें ताका कोणाक की सिद्धीन ताका वर मेळटा खंय तुका बायलांक मनांत कळटलें म्हणून एंड दॅट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लेम्स दॅन सोल्युशन्स. तेमी ती नाकबाते ज्ञान म्हूण दिसता परंतु हे आत्मज्ञानाचे लक्षण न्हय. महानुभाव महाभला मानस पूजा करता चुकला. दोग जाण फ्रेंड्स आसा ती एकलो मानस पूजा करूं बसला दुसरो बाजू बसला. हां त्या दुसऱ्यान ताका आपयलें कोणी एके पाचारिला ऐसे नवे म्हणून हां तूं आजी मानस पुजेन तूं समफुल्ल घाल न्ही ती म्हणून. आतां ताका कशें कळ्ळें तें एक ज्ञान म्हळ्यार ताज्यान एक कळटा जाल्यार तें आत्मज्ञान न्हय. कोणा दिसतलें कितलें ज्ञानी आसा तो म्हूण. ऐसी जाणे अंतरस्थिती तयासी परमज्ञाता म्हणती परंतु जेणे मोक्ष प्राप्ती ते हे ज्ञान नव्हे. श्रीराम बहुत प्रकारीची ज्ञाने सांगो जाता असाधारणे परंतु सायुज्य प्राप्ती होय जेणे ते ज्ञान वेगळे. श्रीराम तरी हे कैसे आहे ज्ञान. श्रोत म्हणता पाप म्लान वदन करून तो सांगता की तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. तो विचारता तरी हे कैसे आहे ज्ञान स्वामी. ते कैसे आहे ज्ञान समाधानाचे लक्षण खऱ्या समाधानाचे लक्षण ऐसे हे विशद करोनी मज निरोपावे. श्रीराम ऐसे शुद्ध ज्ञान पुसिले ते पुढिले समासी निरोपिले श्रोता अवधान दिधले पाहिजे पुढे. श्रीराम इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे बहुधा ज्ञान नाम समास पंचम. श्रीराम तशी आज आमी हांगा रावया. म्हाका दिशिल्लो दुसरो समास पण तो दुसरो समास व्हड आसा आनी अगदी गहन आसा. तो आत्मज्ञाना बद्दल आसा. ताजे खातीर आमी आज आयकलेल्याचें तुमकां जर ते हाजेर सुद्दां मेळटा आमी ते परत परत वाचका. आतां हांगा म्हाका समर्थान सांगलें की हें सांग हें ज्ञान न्हय तें ज्ञान न्हय पण तें फुकट वचना. इफ वी यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अवर लास्ट डेस्टिनेशन तरी हे ज्ञानाची परीक्षा उपयोग करून घेवन आमी आत्मज्ञान मेळोवचें जाता. पण हेंच आत्मज्ञान न्हय आमगेलें ध्येय आसा का ताचे खातीर आमगेलें साधन आसा का आनी ही एक वन ऑफ द साधना. पण अखंड नामस्मरण हें मेन साधन आमी सोडचें ना. अखंड ते हांव तूं विचार नुस्तें नामा बद्दलच विचार अनुसंधान कायम आमकां खंय वच्चें आमगेलें खंयचें स्टेशन आयलें. हां चर्च गेट न्हू आमी वतालीं अंधेरी येवच्याक तरी ही गर्दी विराटची ट्रेन आसतालें धांव ते गाडीन तो रॉड पकडून चडटालीं आनी एक 6 जाण हातान बॅग बिग
तरी आमगे ठरावीक जाग अशी धांवन वचून ते बसले तरके धांवन वचून तरके सन तूं तेग जाणां जाग मेळटाली. त्यामुळे आमी कल करताले उबरलेले मनुष्य वयर ते शेल्फ आस न्ही थंय आमगेले पर्स बिर्स थंय दवरताले कसले बुक्स असल्यार हे ते आनी गप्प मारताले म्हळ्यार कोणाक नवीन मनशां दिसता बाबा कितली रमल्या ती. पण हांव तरी कल करतालें मदें मदें ते वयर पळयतालीं सामान आसा म्हणून मदें मदें देंवता लोक आसता ती पळयतालीं आनी अशी खिडकीन थंय वांकून पळयतालीं खंयचें स्टेशन गेल्लें म्हूण. म्हळ्यार मगध स्टेशन लाग गेलें की कल्लें. आतां बॉम्बे सेंट्रल थंय स्लो, ताजे नंतर एकदम दादर बँड्रा अंधेरी. तर दादर गेले म्हण की म्हाका हें तर साधारण बँड्र वचना पण थोडो वेळ लागता, पण बँड्र लागीं येतनाची गर्दी जाता न्ही देवच्याक म्हणून हांव कल करतालें तें मगल सामान घेतालें सगळें आसकिना पळयतालीं आनी बाय फाय मेळया म्हणून वचून राबतालीं. कड्डेर म्हापशी वळून पळोवची ना. पण त्या वेळार मनान भंय म्हूण आसनाशिल्लें देवच्या लागतलें जाल्यार आतां कल जाता मृत्यू येता म्हळ्यार आमकां भंय दिसता कल्ल्याक तरी आमगेल्या मुखार डेस्टिनेशनां मेळटा की ना हाजी आमकां खात्री ना. ती खात्री केन्ना येतली तरी गुरूंगेल सतत अनुसंधान आसल्यार गुरू आमकां आपोवच्या येता ती. आमी जन्मा येतना एकली आयली आसतली पण वतना आमकां एकल्यानय वचची ना. आमगेले गुरू आमगेले सांगात आसतात तांची सोय ते करता ती. तरी आमी तांचेर विश्वास दवरका अनन्यपणे आनी ते आमकां पावयता ती. तावळे भंय दिसना. हांगा आमकां भंय दिसना त्या म्हळ्यार आमकां घर खंय म्हूण गोत्त आसता अंधेरी देवना पण आपणाल घार वचूंदी आनी फाय परत ही मेळतली तेवें आसता. हांगा तशें न्ही. अध्यात्म मार्गांत आमकां कसलेंय गोतना आमी खंय वता ती. पण आमकां फक्त इतलेंच गोत आसत की गुरू मगल सांगा तें सत हें गोत्त आशिल्लें आमी बिंदास अमेरिके हांव वचुली मगल भावाक कळयल्लें आमी अमूक हाज्यान येता ती तो म्हणाले एअरपोर्टार हांव घेवच्या येता म्हणून बिंदास्त फर्स्ट टायम वचुले कसलेंय गोतना ते चेक इन हें तें कसलें गोत नाशिल्लें तरी ते बिंदास्त कल्ल्याक तरी तो मगलो मेंटॉर म्हणा हो म्हणा आशिल्लो. तशें त्या मेंटॉराची आमी जर सोय केली ती साधन केली ताका जर चिंतून राबलें तरी आमकां सगळें मेळटा मंडळी. कसल्याची वानव जायना आनी आनंदान आमगेलें डेस्टिनेशन आमकां गांठचें जाता. मुखालांत आत्मज्ञाना बद्दल सांगलें ताजे खातीर तें आमगेले राजगोपाल मामान दिलेलें तेवें मनशांती कशी मेळोवची पीस ऑफ मायंड कशें मेळोवचें तें सगळें ताजे खातीर युक्त कशें जावचें अनुसंधान कशी सादचें स्टे कनेक्टेड नामस्मरणान मात्र न्ही सगळें भजन सेवा म्हळ्यार कळ्ळें आत्तां सांगिल्लें बरें भजनम हें भक्ती भागो भक्ती रिलेशन्स दवरची तांतल्या बरबरींची. आमगेले चेडो म्हळ्यारीच मात्र आमगेलें रिलेशन न्ही. आजूबाजू चेडो आजूबाजूची नात्र मगल एकलो स्टुडंट आसा तागेलो चेडू 1.5-2 वर्सार पळय हांव ताल्या हाजेर उलयली कल की ताका जॉन्डिस जावन हॉस्पिटल आशिल्लें घार आयलें ताका हांव म्हळें क्यों बेटा लौकी की खिचडी खाएगा तर ते चेडू पळय ताका मगल आवाज गोतस केन्ना फोन करता न्ही तो म्हणटा हां म्हण म्हळ्यार असले जे संबंध ते चेडा कितली खुशी जाली ते आयकून म्हाका अशी उखून आयली. आतां मगल नात्र वेतो मगल कोणी ना तशें पळोवन चयलें पण मगल नात्र तो तशी ते एक संबंध आमी दवरया. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे बहुधा ज्ञान नाम समास पंचम श्रीराम. हांगा आमी राबया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. सगळ्यांगेल बरें कर देवा. कल्याण करी राम राया कल्याण जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. जय शंकर. आणि हे विवेचन पुष्प आमी त्या समर्थ सद्गुरूंगेल्या पावल्यार घालया आनी अशीच आमकां सगळ्यांगेर सेवा करची संदी दी आनी कोरोवन घे. मुख्य म्हळ्यार कोरोवन घे. कर न्ही जाल्यार कान्ना गेंड्या घेवन प्रश्न विचार तूं कल चलयल्या म्हूण आनी करून घे. छातीर बैसून करून घे म्हटलें थांव देवा. हांव सगळी फूल ऑथॉरिटी ब्लँक चेक दिता करून घे म्हणलें थांव म्हाका गरज आसा तुगेली. ही प्रार्थना करया आनी तांगेल्या चरणांत आमगेलो हो भाव दवरया हे विवेचनाचो. नमस्कार.
दीड तास झालं गो. जय जय रघुवीर समर्थ. जय जय रघुवीर समर्थ.